रामाय रामभद्र रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय
पतये नमः सीताया पतये नमः। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः सीताय पतये नमः। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम
रामाय रामभद्राय
रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः सीताया पतये नमः। राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा नाम स्मरणे मुनिजन तरले तारक मंत्र स्मरा श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय हरिनामाचा प्रताप पाहा देईन मी दाखला नाम स्मरण करिता ध्रुव अडळ पद पावला श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय उपमन्यु बाळकासी त्याने क्षीर सिंधू दिधला जालिंदर जोगिने त्याने शिष्य अमर केला श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय गोपीचंद राजाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहण्या श्रीयाळाच्या घरा श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय जय राम ओम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम
पाहिले बाळक दिधले भोजना सत्वधीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती आपुले मांस त्याने तुळिले कापुनी आपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय मयूरध्वज राजाने देह घातला करवती आनंदू झाला सुरवरा धन्य धन्य झाला भूपती श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय हरिश्चंद्र राजाची कीर्ती झाली त्रिभुवनी नवखंडाचे राज्य अर्पिले विश्वामित्र मुनी श्रीराम जय राम जय जय राम 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 श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय 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 जय आपण जातो वनवास काशी मुनी सखंड देऊनी रोहिदास बाळक आणि तारामती राणी श्रीराम जय राम जय जय राम 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 बधिले बाळक दिधले भोजन सत्वधीर तो खरा
जय राम जय जय राम Védikos korban. ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತೂ ಪ್ರಥಮದವನು ವೈದಿಕಾಲ ವೇದಘೋಷ. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांसस्तनूभिर्व्याजेम देवैतं यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यपायन्नो अस्तु शिवादिश प्रदिश उद्दिशो न आपो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साडेपाचशे संवत्सर पूर्ण झालेल्या संदर्भाचे परंपरेचे सर्व गुरुले स्मरण करतात गेलचेरडू मत्ते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक मत्ते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक गोकर्ण मठाचे सद्गुरु गो
मठाचे सद्गुरु यतिवर्यांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक श्री नारायण तीर्थ वासुदेवांक जीवोत्तम तीर्थ पुरुषोत्तमांक श्री अणुजीवोत्तम तीर्थ पादांक रामचंद्र तीर्थ यतिवर्यांक श्री दिग्विजय तीर्थ रघुचंद्रांक श्री दिग्विजय तीर्थ रघुचंद्रांक लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीकांतांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक गोकर्ण मठाचे सद्गुरु यतिवर्यांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक श्री रमाकांत तीर्थाले पादांक कमलाकांत तीर्थ यतिवर्यांक श्रीकांत तीर्थ भूविजय रामांक रमानाथ तीर्थ लक्ष्मीनाथांक आनंद तीर्थ पाद पद्मांक आनंद तीर्थ पाद पद्मांक पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ यतिवर्यांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक गोकर्ण मठाचे सद्गुरु यतिवर्यांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक श्री पद्मनाभ तीर्थ इंदिरा कांतांक नरहरि तीर्थ कमलनाथांक श्री पद्मनाभ तीर्थ इंदिरा कांतांक नरहरि तीर्थ कमलनाथांक श्री द्वारकानाथ चरण कमलांक श्री द्वारकानाथ चरण कमलांक अमगेले स्वामी विद्याधिराजांक अमगेले स्वामी विद्याधिराजांक अमगेले स्वामी विद्याधिराजांक विद्यमान श्री विद्याधीशांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक गोकर्ण मठाचे सद्गुरु यतिवर्यांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक माते बक्षिता तुमका गुरु सर्वांक गुरु सर्वांक गुरु सर्वांक कुलदेवाले इष्टदेवाले स्मरण करून संस्थानाचे आराध्य देव रामदेव वीरविठ्ठलाक नमन करता तशीची वृंदावनस्थ परमगुरु श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर महास्वाम्याला वृंदावनाक नतमस्तक जाऊन व्यासपीठार विराजमान परमपूज्य श्रीमद विद्याधीशतीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याला दिव्य चरणारी साष्टांग वंदन करून स्वागत आणि प्रस्तावनेचे दोन उत्तर उल्लोचाक स्वामीला आज्ञा मागता नी जावन सांगता म्हळ्यार हे मुक्काम कार्यक्रम आमकां जाता म्हळ्यार एक हेचें आशिल्लें आमकां गजाल म्हळ्यार सुरवेक एक पंत आमी नेमगिलेले स्वामी लागीं हे पंत मुक्काम म्हूण जाल्यार कार्यक्रमाचें वत्तड इतलें म्हणटना पदे पदे वचून स्वाम्याक आमी बाद दिता अशें की म्हळ्यार एक मनांत आमकांच एक अळूक दिसता आशिल्लें
खंयच्याय गांवांक गेले ती कितें आमगेले म्हूण न्ही खंयच्याय गांवांक गेले ती न्ही स्वामीले वास्तव्य त्या गांवांत म्हूण आसता जाल्यार अर्धा भशेन चड वेळ स्वामेलो अन्य क्षेत्रार वचून मुख्य जावन रामतारक मंत्र जप अभियानाक विशेष जावन ಒತ್ತು दिले निमित्ती सर्वत्र जावन भेटी करीत खंयची वास्तव्य केंद्रांत वचून पावता की थंय स्वाम्यान आसचेच उणें अशी एक परिस्थिती निर्माण आशिल्ली. हे सकट पळयत आसतना आमी वापस एक आमगेले स्थान एक चौला कार्यक्रमाक मुक्काम कशें नेमगुचे म्हूण सांगून मनांत एक टिकेळूक दिसता आशिल्लो. जाल्यार एक विशय दृढ आशिल्लो म्हाका कसो म्हळ्यार 2 वर्सां फुडेंच स्वाम्यान सांगिल्लें आशिल्लें रामचंद्राल चौलाक आमी अगत्य येता ती करून दिता ती म्हूण सांगून म्हगेले हितैशी आनी बंधू बांधव निमगे थंय आशिल्ली इत्ते चौल मुखार वतस स्वाम्यान कार्यक्रम दी निवे इत्ते वेळ जालो इत्ते म्हूण सांगून आज स्पश्ट जावन सांगतास चौला कार्यक्रम मुखार वचच्या कारण स्वाम्यान कार्यक्रम दिनातील न्ही 2 जावन 3 रिती चौल कोरका म्हूण आमी संकल्प करून त्या विशयी कार्यप्रवृत्त जाल्ले आशिल्ले ती जाल्यार आमगेले केलो अडचणे निमित्ती 2 देखून 3 एर करूं जाय न्ही 3 देखून 4 एर करूं जायना 4 बर जावन 5 म्हणटाना स्वामी आमगेल्या परिसरांत संचारार आसतना दक्षिणायन इत्यादी निर्बंध कडेर स्वाम्यान मोगरनाडा येताना फोन केलो मोगरनाडा देखून करूं जायत की म्हूण सांगून तेन्ना थंय नरसिंह देवस्थानांत ध्वजारोहण जाता जाल्यार थंय येवन मुंडन करूं जायना थंय देखून हांगा येवन वच म्हळ्यार 200 किलोमिटर जाता ताजे कितें स्वाम्यान म्हळ्यार हायवेरीच आसा नेक्स्ट कॅम्प शिरालींत आसात आमी स्वाम्याल उपस्थित नव्हतं तुमकां जावंक आशिल्ली थंय स्वाम्यालो टू रामदेव आसा वीर विठ्ठलूय आसा तुमगेलो कुलदेव महागणपती महामाया सन्निधानय मेळटा थंय येवन करनात इत्याय म्हूण सांगून निमगेले स्वाम्यान फोनार उलयल्ले आशिल्ले तेन्ना हांव सांगलें ना स्वामी कसं की परमगुरूला आशिर्वादान एक तिरुड जाल्ला तिका आनी ते राम जन्मोत्सव केलेले हेच जाग्यार हेच वेदिकेर कांय अपेक्षा दवरून केलेलो न्ही तो राम जन्मोत्सव 2013 10 दिसांचो अनुष्ठान करून श्रीनिवास कल्याण ताजे वटची शास्त्रोक्त जावन परमगुरून मार्गदर्शनार तांणी सांगिल्ले प्रकाराची अक्षय तृतीया देखून दशमी पर्यंत व्यंकटेश महात्म्याचे पारायण प्रवचन इत्यादी करून कल्याणोत्सव केलेलो आशिल्लो त्या संदर्भार त्यांनी जिवोत्तम आमगेलो सांगलो की भायर पर्तगाळी मठाक वतानाची म्हणटा आमी आनी सीता कल्याण कोरका म्हूण म्हणलो तेन्ना 6 वर्सां फुडेंच जायत रे म्हूण सांगून म्हळेलें आमी तशें 2019 स्वाम्याल मार्गदर्शनार एक सारकी देवाले प्रेरणे आनी तांणी दिलेले एक मार्गदर्शन उत्सव प्रोत्साह आमगेल्या परमगुरून विष्णुपंचक व्रत करचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें ताजें उद्यापनेक आमी की हांव ताजें उद्यापन स्वाम्याल येवचें जाता की ना की अशें म्हण असो नाशिल्लो एक पंत स्वाम्याला सांगिल्लें आशिल्लें दोनी पंत वतान स्वाम्यान ती दुसरी म्हणलें श्रवण नक्षत्रारी उद्यापन मार्गशीर शुद्ध पंचमीक म्हळ्यार षष्टी पर्तगाळी मठांत चंपाषष्ठी उत्सव आसा जालें की न्ही तूं व्रत पूर्ण कोरका उद्यापन केल्यारच व्रताचे पूर्णते पावता अशें म्हूण सांगून स्वाम्यान तेन्ना पर्तगाळी मठा देखून आमगेले घर कडेन येवचे एकू कार्यक्रम करून वापस पर्तगाळी मठाक वचची इतली प्रीती तांणी दवरून विष्णुपंचक व्रताचे उद्यापनादी कार्यक्रम करून दिल्ले आशिल्ले तेच्या संदर्भार एक राम जन्मोत्सव आनी सीता कल्याणाचे कार्यक्रम आमी केल्लो 2019 वर्साचे मार्गशीर शुद्ध सप्तमी दिवस आमी जन्मोत्सव केल्लो आशिल्लो आनी समज 1 वर्स जावन नेक्स्ट इयर मार्गशीर शुद्ध सप्तमीकाची तेल्या चेडूं जाल्लें प्रसाद दितान स्वाम्यान हेच वेदिकेर म्हळेलें आशिल्लें रामा जो जो म्हूण सांगून पद सांगला तुमी आनी पाळणी बांदका घर कडेन म्हूण सांगून महापुरुशाले उत्तर देव शक्ती करून दिता म्हळ्याक अनेक निदर्शन आसा म्हगेल्या जिवनांत एक 2-3 जालेलो आसा
आज या जाग्यार सोम्याल मुक्काम दत्त म्हूण तर जाल्यार ताजी बी गेल्लेली आमगेले परमगुरूनच कितें म्हळ्यार आमगेले पद्मनाभाल्या मुंजी वेळार अशी जी लग्न निश्कर्श करच्यान तूं ಸ್ವಲ್ಪ विळंब जाल्लो आशिल्लो तेन्ना सोम्याल्याक निमगेले सोम्यान एक मागीर मुहूर्त दिलें जाल्यार सिजनान तूं हॉल बूक करूंक आनी अनुकूल जाता आशिल्लें म्हूण सांग तेन्ना सोम्यान आस्तेच म्हणलें कसो जाल्यार हॉल कसो जाल्यार तुगेलो जाग आसना माट्या कट्टे कोसळी भितर माती भितर दांडी माड्ड्याचे कोण माड्ड्या 4 मडल बांदून थंय जाग्यार करूं न्हू म्हूण सांगिल्लें आशिल्लें सोम्यान 8 वर्सां नंतर हेच जाग्यार सोम्याले मुक्काम करता जाल्यार भाग्य म्हाका मेळ्ळें ताजे नंतर रामा जो जो म्हूण सांगून तुमी रामा पाळण्या म्हणून पद सांगला पाळणी बांदका म्हूण सांगिल्लें तांणी ते काकताळी न्ही देव दृश्टांत दाखयत आशिल्लो खंयचे म्हळ्यार मार्गशीर शुद्ध सप्तमी खंयचे दिवसाक आमी राम जन्मोत्सव केले की 33 दिवसाक करकडे मृत्यूलेक तेल्ल्या चेडूं जाल्लें ते दुसरे आस्पत्रेक देखून फोन केल्लो आशिल्लो स्वाम्याक अशें हें जाल्लें प्रसव जाल्लें तेल्ल्या चेडूं म्हूण अज्ज जालो तूं अज्जो 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 म्हूण म्हणिल्लें स्वामी आनी वेळ घड सांग सांजवाळ येताना मेल करून जातक पेटोवन दिल्लें आनी तें जातक स्वाम्यान उलयलें ती कितें तें केलेलें आमगेले विद्यमान गुरुवर्यान तें हस्तास्तीक आनी पळयल्यार कळटा आमकां तांकां गोत आसता आनी नामकरणाक नांवय तांणी तें सूचन केलें रामचंद्र म्हूण दवरी म्हूण आमी ताजे फुडें फोनार उलयताना म्हणलें आशिल्लें रामाल 2-3 नांव आसा ती श्रीराम अशें तांणी ताजे फुडें रामचंद्र म्हूण दवरी चेडलांक नांव दवरतना सरी संख्येर येवका चिल्ल्यां जाल्यार मुगेल संख्येर अशी म्हूण सांगून रामचंद्र ताजे फुडें श्रीराम म्हूण सांगून एक दिलेलें आशिल्लें आजी कसले एक योग म्हळ्यार रामचंद्र तीर्थ स्वामी आयले पुण्यतिथी दिवस रामचंद्र आयले चौला खातीर जावन स्वामी आमगेल्या घरांत येवन पाविल्ले आसात आनी परंपरेचे आदिगुरू श्रीमन नारायण तीर्थांक दीक्ष दिलेले रामचंद्र तीर्थ सकट पळयतना काकताळी न्ही आमकां कार्यक्रम आयोजन करच्यान अथवा जिवनांत केलो पण त्या कश्ट म्हूण अशें दिसलें ती की न्ही ते कसं म्हणटा ती निरीक्षेत आशिल्लें सूख एक्चुअल कार्यक्रमांत ना कित्याक म्हळ्यार आनी स्वामी येता ती स्वामी येता ती स्वामी येता ती म्हूण सांगून ताजे तयारेन तू आमी गम्मत जावन मग्न जावन आशिल्ले तेन्ना कसो आमी आनंद भोगल्यान ती त्या आनंद आतां परां एक दीस परां स्वामेल कार्यक्रम जाल्लो म्हूण सांगून आनी कितें ना म्हणून चातक पक्षी म्हणके निरीक्ष करत आसता आता आनी ह्या पंत स्वाम्यान बेरुळी मोकामांत आसतना सांगिल्लें आशिल्लें ह्या पंत तुमी आमकां सहकार दिवका आज आयले फाल्यां चौल केल्लो परां बारसून चमकले म्हूण सांग स्वाम्यान आमकां सहकार दिवका म्हूण सांगचे न्ही तांणी आज्ञा दिवचे स्थानार बसल्यात तांणी सांगिल्लें शिरसाधार करून चलत मात्र कामां केलें जाल्यार तिणी तांणी सांगलें 1 दिसाचे 2 दिसाची पूज मेळटा तुमकां अशें म्हूण सांग जाल्यार ते 1 दीस जाल्यार तिणी ते 1 दिसा पूज बोनस म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार आमगेले जिवोत्तमाल चौला वेळार 22 गंट्याचे वास्तव्या खातीर परमगुरू हेच गुंडबाळा देखून आयिल्ले आशिल्ले तेन्ना 5 गंट्याक आज येवन पाविल्ले तांणी फाल्यां 7 गंट्याक येवन पावली ती दुस 5 गंट्याक वचून पावली ती तांतूय कसो म्हळ्यार देवस्थानाचे एक अश्वत्थ वृक्षाचे संस्कार कार्यक्रम आशिल्लो तेव्हा एक पेंडींग आशिल्लें लग्न पळयतना तांणी उडपांत 1 म्हयन्याची मुक्काम आशिल्ली तेन्ना एक लग्न सांगलें तेन्ना सांगलें स्वामी तागेले जन्मवार येता ते दसून तरी चेंज कर रे वडना तूं जिवता माल समजावन आशिल्लें तशी एक कर एक दिवसान 2 कार्यक्रम करूं जाता म्हूण सांगितलें समय कितले वळोवच्याक कितली साध्य आसा तशी तांणी तितली आलोचना करून स्वाम्यान जिवतमाल चवलो भग्गी मुहूर्तार जालो आनी देवस्थानाचे अश्वत्थाचे संस्कार कार्यक्रम नेक्स्ट जावन तेन्ना परत अभिजन मुहूर्तार जावन सांजवाळ बरसून चमकले स्वामी अशी केदनाय आमकां स्वाम्यान निमगेले तेन्ना ना म्हणून सांगिल्लें ना आतां विद्यमान गुरुवर्यान जालें तिणी आमगेले हरी विशेष मोग दाखयलो आशिल्लो 2019 स्वाम्यान एक सांगिल्लें कार्यक्रम जाता पर्तगाळी वतना रिटायरमेंट जाला तेन्ना म्हगेलें रिटायरमेंट जस्ट जाल्लो मात्र सगळेची
लाईफ टाईम सेविंग्स पर उद्दा केल्ले कार्यक्रम करून म्हणून ते नाव म्हळेलें आशिल्लें ते लाईफ टाईम सेविंग्स उद्दा केल्ले म्हणून हांव लेखना स्वामी कित्याक म्हळ्यार दुड्डू मस्टँडालेक आसता खर्चुचो सामर्थ्य आसता जाल्यार हो योग कोणा मेळटा म्हणून म्हळ्यार तेन्ना स्वाम्यान ताजे एक एडिशन केल्लें स्वाम्यान येवन वास्तवीक केलेलें स्वाम्यान पादूक दिलेली आमकां वतच ताज्याकय विशेश जावन परंपरेंतले अतिख्यात श्रीमन इंदिराकांत तीर्थ महास्वाम्याले शेषप्रस्तु तुमकां स्वाम्यान दिल्ले तो योग कोणाकय मेळना म्हूण सांगून दास म्हणटा ती असले एक कार्यक्रम केल्लो म्हळ्यार ते आमगेले पुण्यान म्हणून आमी सांगूनच काय आमगेले पुण्यान न्ही देवाल दय पूर्व अनुग्रह हो कार्यक्रम केला म्हणटा आमगेले पुण्यान हें संपादन केलां म्हणून हांव सांगना तांणी दवरलेली प्रिती तांणी दवरलेले आमगेले वयर मोग तजन करता हो कार्यक्रम जाल्लो जाल्यार दीस वत्त वत्त वची कार्यक्रम वेळ आम जातस तो मलगड केल्लो वैशाख भितर जावका मागीर जायना ज्येश्ठांत जायना म्हणटाना आषाढ सुरू जाता दक्षिणायण येता मागीर 5 वर्स बरें जाता ताका अशें म्हणून हें लास्ट चान्स म्हणून आमी बसून आशिल्ली ती जाल्यार एक दत्त म्हळ्यार विश्वास कदाच म्हळ्यार ह्या पंत पयली नवरात्रींत सुरवे दिसा देखून म्हगेलेचे वैयक्तीक जावन रामतारक मंत्राचे जप हांव घरकड सुरू केल्ले आनी स्वामी येता ती स्वाम्याल उपस्थितीर तारक मंत्रान हवन करता म्हणून सांगून संकल्प करून हांव तितलो आराम करूनाशिल्लो ताका समजावन स्वाम्यान हो कार्यक्रम दिल्लो ताजे वटेन कसो म्हणटा एक शेनवार मेळ्ळो रामदेवाक आमी उपासन करता ती ताजे वटेची विशेष जावन शेनवार येवचे वचून प्राणदेवालय उपासन करतसलें एक भाग्य आमकां ह्यांत मेळ्ळें आनी एक मस्त अनुश्ठान सगळें बाकी आशिल्लें स्वाम्यांक सांगिल्लें आशिल्लें केलो अंगवणाची ह्या गेले रामचंद्राला विशय घेतले तागेला वचून सांगून घेतले अंगवणान सगळें आशिल्लें जाल्यार कार्यक्रम अशें शेस्त म्हणून सांगच्या म्हाका तोंडना इत्या म्हणून आमगेले घरा कडेन सतीशान म्हणलें मस्त प्रेशर करता नाका स्वामी बेजार करून घेतले ती म्हणून सांग ताजे कितें रे हांव सांगिल्लें आशिल्लें कशें म्हळ्यार कोणाले प्रेशराक वशिलीक वखसतले न्ही हे अमन्य म्हण न्ही परंपरे स्वाम्याले इतिहास तशी आसा तांगेले निर्णय तांणीच घेतले तशें देखून नेमकूच आमगेले धर्म आमी नेमकूचे आनी जावका म्हळ्यार आमगेले आशी आमी तांगेले मुखार निवेदन करून घेवची तांणी दितात म्हळ्यार विश्वास म्हाका आशिल्ले तशें देखून दोन केले 1 दीस देवो 1.5 दीस देवो परतशे कार्यक्रम आमी आरंभ केला हाजी चुकी वयस जाता कसांय चुकी आसल्यार क्षमापण करता म्हण नेमकुचें जायना कित्याक चुकी जाता तीच चुकी करणं अशें साध्य ना आमच्यान ते सम्यान माफी करून घेवका आनी मुखार सुनू अनुश्ठान केलो बाकी आसा ती सम्यान सांगिल्लें आशिल्लें हांवें ऑलरेडी सांगलां ताका देव अनुकूल करून दितलो म्हळ्यार एक विश्वासूय म्हाका आसा कित्याक म्हळ्यार परमगुरूनाची पंढरपूर चातुर्मासांत सांगलें की हांवें निवेदन करून घेतिल्लें आशिल्लें अक्षर लक्ष गायत्रीचें अनुश्ठान करता म्हूण एक आश आसा म्हाका म्हणून आतां लागीं लागीं 19 लक्ष जप संख्ये पूर्ण जाल्ला आनी एक 5 लक्ष जावचें आसा भौशा देवान चलयल्यार म्हगेल सप्तती वेळार भितर तुजो भितर कार्यक्रम जातलो म्हूण सांगून आसता ताजे कितें जावन आदींच एक अर्जी गुजरायशिल्लो हांवें स्वाम्या लागीं आनी तेच संदर्भार भौशा आमगेले रामचंद्र आले मुंजी कार्यक्रमय लागीं येतालो अशी एक आदींची एक प्रस्तावन स्वाम्याल मुखार दवरताची स्वागत समारंभांत आमगेले विनंती मान्य करून येवन वेदिकेर विराजमान आशिल्ले आमगेले परमपूज्य संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवत मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आले दिव्यचरणार नमस्कार करून तांकां स्वागत करता तशीच आयच्या अनुष्ठाना खातीर जावन भटमा मनीस कडेन आयिल्ले आसा ती गांव परगांव देखून आमगेलें आमंत्रण स्विकार करून घेवन मस्त जण लोक स्वाम्याला अभिमाना वयरी मोठा अभिमाना वयरी घेवन पाविल्ले आसा ती तांकां सगळ्यांक स्वागत करता तशीच विशेश जावन आजीच्या एक कार्यक्रमांत सांगून सोडटलो कशें म्हळ्यार स्वाम्यान चौलाक म्हणून येता आसा ती फाल्ल्याच कार्यक्रम 9:30 ಗಂಟೆ 9:32 लग्नार तेरडाला चौल संस्कार जावचे आसा ताकाय सगळ्यांनी येवन भाग घेवचें आनी फाल्यां स्वाम्याल कार्यक्रम ಒತ್ತಡ ಅಷ್ಟೇ वतून सभा कार्यक्रम मंत्राक्षत बरापरान जावचे आसा हे सगळे कार्यक्रमांत स्वाम्यान दवरता सर
हे सगळे कार्यक्रमांतू सर्व समाज बांधवांना भाग घेऊन स्वाम्याला मंत्राक्षरी आदी घेऊन पावन जाऊ का म्हणून प्रार्थना करीत दोन उत्तर श्रीचरणाला समर्पण करता. कृष्णार्पण.
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। कापू विवेकानंद भट्ट ताणे अनेक वर्षातुल्यान ताणे संकल्प केल्ले तशीची आता तागेले प्रास्ताविक आणि स्वागतांतू स्वागताकिंत मुकाविले आलोचनेची तुमगेले द्राक्तान सांगले म्हळ्यारी तागेले कसन की म्हळ्यारी स्वामेले गमना येऊन गेनु स्वामेले उपस्थितीन तुची ताणे केली तसले धार्मिक आचरणेचे सर्वही कार्य करका म्हणून ताणे संकल्प केले। आता सांगिल प्रमाणे 2013 प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांगा 7-8 दिवसाचे वास्तव्य स्वाम्यान त्यांना अनुग्रह केले। 2019 उभय स्वामेले उपस्थितीन तुची हांगा सीता कल्याण उत्सव इत्यादी त्यांना घडिले। तदनंतर आता तिसरे पंथा वापस स्वामेले हांगा वास्तव जगतासा वास्तव परंपरेचे तिसरे पंथा प्रिय गुरुवर्य स्वामेले 2 पंथा तशीच आमगेल वैकेची हे द्वितीय पंथ हांगा वास्तव्य घडत आसा। तागेले नातू श्रीराम नायक तशीच चेतन नायक तागेले सुपुत्र जावन आशिल्ले तसले श्रीराम नायकाले एक चौल संस्कार स्वामेले उपस्थितीन तू रामदेव वीर विठ्ठलाले सन्निधानांतुची घडका म्हणून ताने संकल्प केले। बाकीचे केलो मुहूर्ताक समयाच तितले प्रतिबंधक उरना। आता ताणे उद्यापन म्हळे ते डिसेंबरांतू नोव्हेंबरांतू कार्तिक मास की मार्गशीर्ष मास की केन्नाही करचे जाता उद्यापन करचे असल्यारी विवाह मंगल कार्य कसने असल्यारी तेहीची नोव्हेंबर डिसेंबरांत वैके करचे जाता। ते स्वामेलांनी विषय उरना त्यांना सांगचेक तात्पर्य कसन की म्हळ्यारी नोव्हेंबर डिसेंबरांत मुहूर्त तुमका अवकाश मेळता। आता आमगेल स्वामे सीता कल्याणाक हांगा येयले तेन्ना मार्गशीर्ष मास आशिल्ले येवचेक जाता। ताका कसने उत्तरायण जावका दक्षिणायन जावका असल कसने त्यांना प्रतिबंधक उरना। किंतु चौल संस्कार करका जाल्यारी ताका एक समय जावका मुहूर्ताकही समय जावका अर्थात विषम संख्या असतानाची चरडाक चौल करका म्हणून सांगिल आसा। 1 3 5 द्वितीय चतुर्थ हाक जायना सो ते एक समय पळोवका। दुसरे दक्षिणायनांतू चौल संस्कार करचे जायना। दक्षिणायन म्हळ्यारी तुमगेले संक्रांती पयले तुमकां करचेक अवकाश मेळना अर्थात कार्तिकांतू मार्गशीर्ष मासांतू नाजाल्यार थोडेची पुष्य मासांतू हंतांनी तुमकां चौल संस्कार करचेक अवकाश मेळना। कडेरी नोव्हेंबर डिसेंबर तेन्ना जायना। कडेर आयले मकर संक्रांती नंतर तुमकां स्टोरी सांगल्या ताणें मोगरनाडा आशिल्ले आमी मोगरनाडांतल्यान येवन करून दिता म्हळे तेन्नाही जालें ना। कडेरी बाकीचे पळोवचे गेले आमी शिराली आशिल्ले शिराली बरे मुहूर्त आशिल्ले किंतु चेल्ल्याक जन्म दिवस जावन वता जन्मवार आमी ताका माघ शुद्ध त्रयोदशीक बरे मुहूर्त आशिल्लो तेन्ना आमी एक हे केले प्रपोज केले की तुमी शिराली या देवूय आसा स्वामीय आसा कुलदेवय आसा उठू जाले हांगा याच तुमी हांगा व्यवस्था करून घेवन दिता म्हणून घेवन आमी ताका अवकाश करून घेवन दिले। किंतु ताण ना म्हणना किंतु वार कसन आसा जन्मवार जाता आनी जन्मवाराक चौल करचेक जायना। सो अशी मस्तीतले कंडिशन अप्लाय जाल्ले निमित्तान तेन्ना उठूची करचेक जायना कित्याक म्हळ्यार चौल संस्कार उठू एक पंथ करचे सीता कल्याण जो 10 पंथ करेता अनेक पंथा फाल्याक अनेकदा करता अनेकदा किंतु चौल पदे पदे करचेक जायना।
ते वर्षाक जन्मांत एक पंत चौल, जन्मा एक पंत उपनयन संस्कार, जन्मा एक पंत विवाह मंगल कार्य. सो अशी एक जन्मांत एक पंत करत तसले संस्कार त्यांना योग्य समय पळोवंक घेवची निश्चय करका म्हणल्या उद्देशानं कडेरी अशीची मुखार मुखार वचत कडेरी जानेवारी जाले फेब्रुवारी जाले शिराले असताना जालना कडेर आमी पर्तगाळी पावले, पर्तगाळी तुल्यान कडेर आमी गोवा उरले, कडे गोवाचे जाले कोड्यान आनी वापस रामनवमी आयले, कडे चैत्र मास आरंभ जाले. चैत्र मास उत्तरायण आसल्यार वैकेची चौल संस्कार चैत्र मासांत करचेक जायना. सो थंय आनी परत हे जावन घेवन वैशाख मासांत तुची करका म्हणून घेवन हे जाले. ज्येष्ठ मासांत करे म्हळ्यार तो चल्लो ज्येष्ठ पुत्र जाल्लो तेन्ना ज्येष्ठ पुत्र आले हे ज्येष्ठ मासांत जाले. सो उरील स्लॉट खंयची म्हळ्यार आमकां हे वैशाख मास त्याची वैशाख मासांत तूं उट्टुलोकाले हांगा वर्धंती उत्सव, अक्षय तृतीया वर्धंती उत्सव, वैशाख पुनवेक वर्धंती उत्सव, आमगेलेची मंकी मठाक वर्धंती उत्सव अशी जावन 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 लास्ट एक समय मिळे 2 दिवसाचे स्लॉट मिळे. त्या स्लॉटाक आमी विवेकानंद भट्टाक ते अवकाश कोण दिले. ताणेही सहर्ष जावन घेवन ते वप्पीक ताणें हें केलें. कितें म्हळ्यार मस्त लोकाले कुटुंबाचे उट्टू लोकाल थंय हें जावका त्या समयाक उट्टू लोकांक अवकाश मेळका ज्या वेके भायर उरता उट्टू लोकांक ते कॉर्डिनेशन जावका म्हळ्यार कितें पयले ताका सांगलें की मे 15 आमी येताची, मे 16 तारीखाक आमी हें करताची आनी मे 17 आमी मुखाविले प्रयाणाक भायर सरता. चड समय आमकां दिवचेक जायना. मुखार केल्सनाय आसल्यार मुखार पळोवया. फर्स्ट एक नातवाल चौल एक कर, बाकीचे कडेर पळोवया म्हणून आमी सांगलें. कित्याक म्हळ्यार आमचेर भार कित्याक की म्हळ्यार स्वाम्यान येवन करून दिता, स्वाम्यान येवन करून दिता म्हळ्यार त्या चेरडाले वय ही वाडता, वय कमी करचेक जायना. किंतु त्या चेरडाल वय जाता, हाण पदे पदे येतना हागेल चेरडाल नातवाले कुडगास येता. हे चौल संस्कार जालना म्हणलें. सो आयज फाल्यां तुल्यान तो केन्ना आयल्यार ते एक आमकां हें जायना. कित्याक म्हळ्यार भार उरता. कित्याक म्हळ्यार शब्द दिलेले पालन करचें पडटा. म्हालगड स्वामेल कालान तुची तेन्नाची ताणें निर्णय घेतिले की स्वामेल उपस्थितीन तूं चौल जावका म्हणून घेवन. कित्याक म्हळ्यार 2020 तुची तागेले जनन जाल्ले आनी स्वामे 2021 तूं स्वामेले तेन्ना निर्याण जाल्ले. तेन्ना तागेले एक संकल्प आशिल्ले की स्वामेल उपस्थितीन तुची एक चौल संस्कार करका म्हणून घेवन. त्या निमित्तान फायच्या दिवसाक चौल संस्कार ताका प्राप्त जावन घेवन चौल संस्कार इत्यादी केल्ले निमित्तान आयुष्य अभिवृद्धी जाता म्हणून सांगिल्लें आसा. त्यातून केन्नाय क्षौर्य कार्य करताना खंयचे 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 दिवसाक करनाचे, वार पळोवंक घेवनूची क्षौर्य कार्याक वताचे. त्या निमित्तान आमगेल्यान तूं केन्नाय मंगळार दिवस क्षौर्य करचे जावो ना जाल्यार शेनवार दिवस क्षौर्य करचे जावो. ह्या दिवसांनी क्षौर्य करनाचे. सांगील जास्तीन जास्त बुधवारा, गुरुवारा, शुक्रारा, आयतारा असलेनी दिवसाक चौल संस्कार म्हळ्यार केश हे करचे, मुंडन करचे कानी सांगिल्लें आसा. आनी फायच्या दिवसाक विशेष जावन शुक्रवारा दिवसाक फायच्या दिवसाक हांगा मुंडन संस्कार ना जाल्यार चौल संस्कार फायच्या दिवसाक श्रीराम नायकाक मुहूर्त दवरिल्लो आसा. त्याची संदर्भा जावन घेवन आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयल्याची. किंतु कसन की म्हळ्यार हाका आमी मोक्काम दिले किंतु आमगेले हांगा वास्तव्य थोडे कमी. फायच्या दिवसाक सकाळी प्रथम भाग आसाची, द्वितीय भाग आमी खंय खंय भायर आसाची. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले राम नाम जपाचे निमित्तान आनी साऊथ केंद्रांत आमी आतां दोनी कडेन आशिल्ले, एक कापू आनी एक उपपुंद. सो हे 2 मोक्कामान तुची जास्तीन जास्त हे संदर्भांत येईल तसल्या विनंतीक वैकेची आमी अवकाश करून घेवन दिवका. ताका वैकेची ताणें फायच्या दिवसाक आमगेले सभा कार्यक्रम आशिल्ले ते परां दिवसाक आमी मुखार घाले आशिल्ले. कित्याक फायच्या दिवसाक अनेक कडेन आमी जप केंद्राक आमी वचचे आसा. थंय जप इत्यादी करून कित्याक की म्हळ्यार कडेर आनी गोवा गेल्यार वापस हे सायडा येवचेक आमकां कठीण जाता म्हणल्या उद्देशान फायच्या दिवसाक एक जप केंद्रा वचून थंय तांगे वटू जप करून घेवन वापस आमी हांगा येवका. हांगा येयले तेन्ना अनेक कार्यक्रम आसा. तदनंतर हे करून घेवन फायच्या दिवसाक उठूचे हांगा जाता. फायच्या दिवसाक आनी वताना अनेक कसली एक कार्यक्रम आसा. सो अशी एक ना जाल्यार एक कार्यक्रमा निमित्तान व्यस्त जाल्लेलो आसा. किंतु
कसन करचे उठू हंतूची स्नान कर का म्हणून सांगेल असा न्या वान दिवचे जाय ना के केना आशील हंतूची स्नान कर का कष्ट आयले थंतू स्नान कर का सुख आयले तंतू स्नान कर का न्या वान दिवन गेनू मुखार घालचे जाय ना हकीक उदाहरण कसन की म्हळे री आमगेल जीवनांत असले कष्ट दुःख समय आमगेल तर्फेन उरता समय आमगेल तर्फेन उरना असल मस्तीतले जीवनांत घडत उरता केलो पंत खुशी जाता केलो पंत दुःख जाता किंतु आमगेले कर्तव्य आम्ही सोडचेक जायना म्हणले एक आमकां दाखवून दिले एक चेल्लो हांग समुद्र तीर लागीं आसा तुमकां सो समुद्र तीर गेले री उट्टू लोकांक वचून पयले न्हांवचे कित्याक म्हळ्यार समुद्र सो एक चेल्लो थंय गेलो समुद्रा लागीं पावलो आनी समुद्र पळयत आसा न्हांवचे गेले ना समुद्र पळयत आसा उट्टू लोकांक वचून उडचे समुद्र पळयल कडून पयले उडचे ते मतायो म्हणटाचे वेव्स कसं म्हणटात ताजे उठू खेळचे मुखार वचचे पोवचे मस्तीतले खेळ करत उरताचे की तो हो चेल्लो मात्र शांत राबून घेवन पळयत बसला एकलो कोण की वयोवृद्ध जावन आशिल्लो तसलो व्यक्ती येता हे चेल्ल्याक पळयता आनी तो मुखार वता तो मुखार वचून गेनू थंय समुद्रा वचून गेनू संकल्प करून गेनू स्नान करून गेनू वापस येताना हो चेला आनी कती थंय राबून आसा कडे ते वयोवृद्ध जाल्ल्या व्यक्तीक दिसले हो कित्याक हांगा एकलो राबला मुखारय वतना मागशीय वतना समुद्रांत स्नानय करना कशेंय करना कडे ते वयोवृद्ध जाल्ले व्यक्तीन ते चेरडाक चौकशी केले चौकशी केलताना विचारले कसन जालें कितें जालें ना हांव हांगा समुद्र स्नान करचें कायला म्हणून सांगता तशेंच कित्याक समुद्र स्नान करतना हांव हे मतायो चड वयर येता आसा हे वेव्स कसन आसा अलेगळू ते मस्त वयर येता आसा ते केन्ना शांत जाता ते शांत जाले नंतर स्नान करे म्हूण गे न्हू हांव राखत आसा म्हूण गे न्हू तो सांगता तेन्ना तो वयोवृद्ध व्यक्ती हांसचे लागता हांग जन्मा येवन 60 वर्ष जाले आनी हे मताय शांत जालें हांव जन्मा पळयलें ना आनी तूं केन्ना स्नान करता म्हणून म्हाका गोतना म्हणून ताणें सांगलें समुद्राचे अले केन्ना तरी शांत जाले तुमी पळयले वे केन्नाही शांत जायना ते एक ना जाल्यार एक वाडत उरता विना हा शांत जाले म्हणलें केन्नाही तुमकां प्रसंग पळोवचेक मेळना तशीची आमगेल जिवनांत तूं अलेगळू येता उरता एक एक पंत सुखाचे अले येता एक एक पंत दुःखाचे अले येता किंतु एक मात्र आमी चुकोवचें जायना ते कशी मतायो येता ताजे मध्येच कशें आमी स्नान करका स्नान करचें हें तुमगेलें कर्तव्य हो अल येवो अल यानाशी उरो स्नान करचें तुमगेलें कर्तव्य तशीची समुद्रा वचून कशी आमी ते मतायो ना वेवसा मध्येची आमी स्नान कशी करताची तशीची जिवनांत तूं कश्ट सुख येताची ताजे मध्येची आमी स्नान करका नेवान दिवचेक जायना हे समुद्राचे वेव चड जाता आसा ते कमी जाल्यार आमी रिजन दिवचें जायना ताजे मध्येची आमी स्नान कशीची कश्ट दुःख येताची ताजे मध्येची आमगेले कसन धार्मीक आचरण आसा ते आमी करत उरका आमगेले नेवान कशें की म्हळ्यार सान आसतना तुलें नेवान चाल जाता अरे हे कसन एक धार्मीक कार्य कर रे म्हळ कुडे ना 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 आतां करना मुखार हांव करता म्हणून सांगता कडेर आनी थोडे दिवस गेलतना कडेर केन्ना ना 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 आतां 10th स्टँडर्ड एग्जाम आयले 10th स्टँडर्ड एग्जाम जावो कडेर हांव करता म्हणून सांगता 10th स्टँडर्ड एग्जाम जाता कडेर आनी कर म्हणटा ना 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 आतां एक CET एग्जाम आनी आसा PUC एंट्रन्स आनी आसा सो अडना जायत मरे ते करचे चाल कर ते उठू जाले नंतर कर रे म्हण कुडे ना आतां सेकंड PUC येता सेकंड PUC मस्त इम्पॉर्टंट आमकां म्हणून थंय हें करता सेकंड PUC जाले नंतर ना 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 आतां इंजिनियरींग वच्चे कोर्साक CET NIT हे एग्जाम ते एग्जाम बरोवन थंय हें म्हणटा कडे इंजिनियरिंगाक गेले नंतर कर रे म्हणटना ना 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 आतां प्रॅक्टिकल आयले आनी कसकी आसा आनी वर्कशॉप आसा ते आसा म्हणून थंय हें करता इंजिनियरींग जालें ना 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 एक जॉब मेळ्ळो जॉब मेळ्ळे नंतर हांव फ्री जाता कडेर हांव चाल करता म्हणून थंय एक रिजन दिता जॉब आरंभ जाले नंतर हांगा रज मेळटा ना म्हणून न्हू ते आनी मुखार घालता ते उठू जाले नंतर कडेर एक लग्न जावो लग्न जाले नंतर कडेर चाल करता म्हणून आनीक रिजन येता लग्न जाले नंतर एक संतती जाले नंतर कडेर हांव कशें करता म्हणून सांगता कडे संतती जाता संतती जाले नंतर कडे म्हणटा ना त्या चेरडाक एक बरेच एक शिक्षण प्राप्त जावो
कडे रे चाल करता कडे तागेल आणि परत 10th PUC 1 PUC 2 हे जाऊन गे हो लास्ट 60 ताक पावता आता पाया काही कुडवाना हाता काही कुडवाना सो अशी आम्ही नेवान दितावतच हे जावो ते जावो अनेक जावो अशी जावो अशी नेवान दीत गेले री आमगेल जायना त्यातकून हे उदाहरण समुद्र आमक राखना समुद्र मता येता उरता त्याची मध्येची आम्ही स्नान करका आमगेल्या परिस्थिती तशी आता मी आज जायना फाल्या जायना अवेराक जायना अशी म्हणत उरल म्हळ्यारी आम्ही वैकेची खंय भेट दिवच्या जायना खंय वास्तव करच्या जायना खंय मुक्काम करच्याक जायना अशी मध्येची आम्ही खंय तरी एक वाट करून घेऊ आम्ही खंय नाजेल खंय उठलो काले अवकाश नाजे उठलो काले विनंतीक आम्ही अवकाश करून घेऊन देऊ का तशीची आम्ही विवेकानंद भट ताकाही अवकाश कोण दिले बाकी 1-2 जप केंद्र आसा तांकांही अवकाश करून घेऊन दिले कित्याक म्हळ्यार ताजे मध्येची आम्ही स्नान कर खापडता आणि आम्ही मुखार करे म्हळ्यार जायना मुखार करे म्हळ्यार आमगेले 50 वर्षाचे कार्यक्रमही जात कडेर आनी आमी केन्ना जप करीत कसने अवकाश मेळना सो आशिल हंतुची जाले तितले आमी हे करत आसाची 120 सेंटर्स जाले 85 उपकेंद्र जाले 205 कಡೆ आमगेले राम तारक मंत्र जप जाता आसा उठू कಡೆ वच्चे प्रयत्न आमी करत आसाची किंतु ಕೆಲವು कಡೆ अवकाश मेळना त्या निमित्तान हांगा आयिल्तनाची 1-2-3 जप केंद्रा वचे म्हणून आमी एक निर्णय घेतला आता त्या विषयाक आमकां विवेकानंदानाची पुष्टी दिले कित्याक की म्हळ्यार हाजे पयलेही स्वामी पद्मनाभाले उपनयन संस्कार आयिल्तना एक कಡೆ अश्वताचे कार्य केले आनी एक कಡೆ हागेले नातवाले म्हळ्यार हागेले पुतणीले एक उपनयन संस्कार केले हागेल चौल संस्काराक वैकेची एक कಡೆ चौल संस्कार केले अनेक कಡೆ वचून गे राम नाम जप करून घेवन येवचे तसले एक गांतून घेतले किंतु तागेले एक भावनेक विशेष जावन घेनु इतलेक वर्ष पर्यंत ताणे एक ताळमे दवरून घेवन खंयचे रितीरी स्वाम्याक वत्तड घालनाशीची 3 वर्षार करचे आशिल्ले 4थें वर्स आयले आता करेक्ट 5व्या वर्साक येवन घेवन पाविल आसा बहुशः आम्ही लेखचे बहुशः अशी उरताले देवाल मनाक म्हणून घेनु आता सांगिल्ले प्रमाणे सीता कल्याण जल नंतर म्हळ्यार रामाक संबंध पाविल तसले एक उत्सव हांगा घडले मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी दिवसाक हांगा घडले त्या रामाले उत्सव जल नंतर एक चल जन्माक आयलो एक पुत्र संतती जन्माक आयले ते पुत्र संततीक नामकरण श्रीराम ना रामचंद्र म्हणून घेनु नामकरण केले स्वाम्यान वैकेची वापस तेगेले चौल संस्काराक येवका म्हणून ताणें संकल्प केले 3ऱ्या वर्साक आईल आसल्यारी आमगेल मठाक 50 वर्ष जायनाशिल्ले किंतु 5व्या वर्साक आयिल्ले निमित्तान करेक्ट मठाक 50 वर्ष जाले आनी ते रामचंद्रालेची प्रित्यर्थ जावन घेवन 50 वर्ष जाले आनी हे रामचंद्राक चौल संस्कार दिवचे तसले योग प्राप्त जाले सो असले एक केलोपंत योग असल्यार मात्र केलोपंत अशा घडच्याक मेळता मठा बद्दल स्वाम्या बद्दल अभिमान दवरील तसले एक कुटुंब त्या निमित्तान 1-1.5 दिवस जाले रियडना तागेले एक संकल्प एक परिपूर्ण जावक आशिल्ले आमगेल्यान तू सांगताची शिष्याची भावना गुरुला गुरु पदवी देतो म्हणून सांगता आशिल्ले आमगेल स्वामी शिष्याल भावन कशी आसा तेन्नाची त्या गुरुक एक गुरु पदवी म्हणून एक सांगताची आता तागेले एक आमगेल शिष्यू तागेले एक भावनेकची आमकां एक गुरु म्हणले एक संतोष आसा की म्हळ्यार तितलेक ताणें अभिमान दवरले स्वामीले उपस्थितीन तू जावका रामदेव वीर विठ्ठलाले अनुग्रहानची त्या चरडाक चौल संस्कार जावका म्हणून ताणें संकल्प केले ताणें संकल्पा प्रमाणे देवान वैकेची अनुग्रह कोरगेनू आयच्या दिवसाक स्वामेल वास्तव्य तागेलेची स्वग्रहान तू घडत आसा हे एक नमन इंद्राले एक वन म्हणून आसा प्रसिद्ध वन आसा तसले वनांतूची हे एक संस्कारू सभा कार्यक्रम बाकी कಡೆ उठू फॅन बाकीचे हे ते उठू AC आणि चंदाय पळोवंक मेळटा किंतु हे चंदाय पळोवचेक विवेकानंद भट्टाल घराकची तुम्ही येवका पडटा असल खंय पळोवचेक मेळना हे हांगाची तुम्ही पळोवचेक मेळटा बाकी कಡೆ आसा हे हॉल आसा आनीक हॉल आसा आनीक हॉल आसा आनी खंय मस्त हॉल आसा AC हॉल आसा मस्त नमुने पळोवचेक मेळटा हे ओपन कसन आस पळया हे उठलो काले हांत मेळना आनी पयले कालांत कसन की म्हळ्यारी तांगेले घराचे अंगणांतूची
ಹಂಗ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕ मालगड्याने असायची 70-80 वर्ष झाले तांगेल मुंजी खैन झाल्या म्हणून विचारले री तो आपल्याला घरा अंगणात केलं रे म्हणून सांगतो तो आणि काही हॉल ह्या हॉला केलंय त्या हॉला केलं म्हणून कोणी सांगण्याच त्यांना कालाक आपल्याला घरा अंगणात तुची लग्न जावं मुंजी जावं केन्नाची तांगेल घरा अंगणात तुची त्यान उठूची शाण्या साराय आणि काण घेणू ना जाल्यार गे आंबे तोरण म्हळ्यार ताजेची कमान करून घेणू एक स्वागत आणि करचे तसले एक परिपाठ आशिल्ले किंतु आज ही तसल परिपाठ मेळना आज उठो अत्तर घेऊन गेनूचे तुमका स्वागत करका तसल तरेचे एक संदर्भ आता निर्माण झाला असा आता घरा अंगण म्हळ्यार कसं म्हणून कळना त्या शब्द वापरला अंगण म्हळ्यार कसं म्हणून येणं चौडवा कळना तसल एक संदर्भ आयलाय किंतु त्यांना तसल एक परिपाठ आशिल्लो तशीच स्वाम्यान एक उत्तर दिल्या तू गेल्या घराक ज्या गसते थंय कर रे म्हणून गेनू स्वाम्यान त्यांनी सांगितलं आज कितले कार्यक्रम जाले पळया 3 वास्तव्य आज हांगा घडेल असा अनेक कार्यक्रम ह्याचीची सभांगणांतूची घडेल असा त्या नैशीची परंपरेचे 2-3 स्वामेल नाव हांगा जल्लसा हांगा पद्मनाभ रस्ते म्हणून गेनो एक आयला असा परंपरेचे 19वे स्वामेल नाव एकची पद्मनाभ तीर्थ तशी घराक जीवोत्तम म्हणून गेन दवरील असा आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामेले वैकेची सो अशी प्रत्येक मठाक लिंक जाऊ तसले एक संदर्भ ह्या कुटुंबाक पळोवचेक मिळता आयच्या दिवसाक विवेकानंद भट्ट तांगेले जावेल तर्फेन जावो तांगेले बाकीचे सर्वही लोकाल तर्फेन जावो कुटुंबा तर्फेन जावो तशी की कापू गांवचे अनेक भाविक लोकाल तर्फेन स्वाम्याक अत्यंत हृतपूर्वक जावन स्वागत केले बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची फायच्या दिवसाक घडचे तसले चौल संस्कारांतू ताणे सहर्ष जावन घेवन तुमकां आमंत्रण दिल्लें आसा तशीची रामदेव वीर विठ्ठलाले सेव करचे तसले अवकाश वैकेची फायच्या दिवसाक प्राप्त जाता सर्व लोकांक वैकेची अंतू सहभाग जावचे तशीची मुकाबिल्या 2 दिवसाचे कार्यक्रमांतू सर्व लोकांक वैकेची उपस्थिती उरून घेनू तागेले एक कसन एक विनंती असा तागेले कसन एक आमंत्रण असा ना तागेले कसन हा एक कार्यक्रम असा अत्यंत चंदाईर जाऊ तशी सर्वही लोकांना सहकार दिवचे आणि आयच्या दिवसाक पुनः स्वाम्याक स्वागत केले बद्दल संतोष व्यक्त करत देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल घरांतू तुम्ही करता असेल उद्योग व्यवसायांतू विशेष जाऊन विवेकानंद भट्ट सतीश भट्ट तांगेल सर्वही कुटुंबीय लोकांक नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु. रात्री जेवणा व्यवस्था केली आसा सगळ्यांनी आमगेले आतिथ्य स्वीकार तशीची पायची चवला कार्यक्रमांत सगळ्यांनी भाग घेवका म्हणून पुनरपी आमंत्रण दिताची सगळ्यांक धन्यवाद देतो.
पल्ले चवला जेवण दत्तरी राम तारक मंत्राचे जप हांगा देवच्याक आसा 5:30 गंटे देखून एक भजना कार्यक्रम दवरलो आसा शशीची सांजवाळा यज्ञ मंटपांत अष्टावधान इत्यादी सकट चलच्याक आसा रात्री जेवण हे सकट कार्यक्रमांत सकडान भाग घेवका म्हणून विनंती करूयात. पर्तगाळि मठाधीशम् राम विठ्ठल पूजकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञान भक्ति प्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञान भक्ति प्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञान भक्ति प्रदायकम्. श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता. श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरु चरण दर्शन जन्म है पावन 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 श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरु विद्याधीशांक वंदन करता गुरु विद्याधीशांक वंदन
अर्चन गुरुपादसेवन नित्यार्चन हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान हेंची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन कर